इनफॅक्ट एक बरी गजाल आसा की आमचे बासारा पंचायतीन आमच्या लोकांक बील फारीक करपाक खूब त्रास जाता म्हणून आमचे इलेक्ट्रिसिटी बील एंड सिन्स आमचे कडेन हांगा देज कॉर्पोरेशन बँक आसा पूण ते एंटरटेन करना बिलां घेवपाची एंड कॉपरेटीव बँकूय ना हांगा सो त्या खातीर टुडे आमचो सरपंच एंड द मेंबर्स the secretary has introduced State GSB Sahkari Bank Limited to facilitate all the people to pay their electricity bills, which is of very important thing. And लोकांक खूब त्रास जाता ताका मातशी हें मेळटलें सुटो मेळटलो. So I must congratulate the Sarpanch and the members for taking the initiative, and also the branch manager. TGS. TGS Neha Chodankar, yes. and your colleagues, Yes. for giving all these facilities, and hope everything will run smooth and will help our people in paying their bills. This every Wednesday TGSB बँकाचो काउंटर आमच्या पंचायतीन आसतलो. हांव सांगूंक सोदतां सगळ्या सिनियर सिटीजनांक आमच्या गांवच्या लोकांक हेजो बेनिफीट घेयात. तुमकां म्हापशा वचपाची गरज ना. खूब त्रास जाता तुमकां. बसतोड्या पंचायतीन यात. कॅश पेमेंट घेता ते चॅकाची गरज ना, डीडी ना, कांय गरज ना. कॅश पेमेंट घेवन तुमी बील फारीक करून तुमचो रिसीट व्हरो येता. त्याच बरोबर हांव आमचे ऑनरेबल MLA रिक्वेस्ट करूंक सोदतां, सर आमची उदकाची सुविधा अशीच आमकां बसस्टँडारून धाड सो बोथ द बिल्स आमच्या लोकांक त्रास जावचे ना. तर सद्याक दे आर टायड अप विथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ओनली फॉर वन बिल, दॅट इज इलेक्ट्रिसिटी. सो उदकाचें बील घेयना ती, बट हांव मागता समज उदकाचें बील जातलें कितें तेंच्या थ्रू कितें organize kरून जाल्यार it will be better, but that should BSNL also and water bill, but that should go through government. That only our honorable MLA can help us on it.